सगळीं उबा रावया. पवित्र कुर्साचे कुरयेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्यान दुस्मानांतले बापाचे नांवी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या एकल्या पुताक आमच्या सोमयांक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो आंकवार मारये थंय जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेलेल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थान जुया आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातक्याचें बोगसोणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बुगोस आनी आमकां तालीन पडून दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोलोले सोरेस पद तुजे ताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. पाग्यून मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलोले सोरेस पद तुजे ताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. पाग्यून मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलोले सोरेस पद तुजे ताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. पाग्यून मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. नियालुया आयज संतोसाचे गूट. पयलो गूट आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडल्या म्हूण देव गाब्रिएल दुता उदेशी आंकवार मुरयेक कोडीत करता. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बुगोस आनी आमकां तालीन पडून दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोलोले सोरेस पद तुजे ताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. पाग्यून मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलोले सोरेस पद तुजे ताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. पाग्यून मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलोले सोरेस पद तुजे ताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. पाग्यून मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलोले सोरेस पद तुजे ताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. पाग्यून मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलोले सोरेस पद तुजे ताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. पाग्यून मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोलोले सोरेस पद तुजे ताय आसा
उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सुरेश पद तुजे ताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सुरेश पद तुजे ताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सुरेश पद तुजे ताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सुरेश पद तुजे ताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतले आमकां निवार सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो गूट आपली सोयरी एलिझाबेथ गोरबेस आसा म्हूण खबर मेलतोच आंकवार मारिया तिका आदार दिवंक धांवता. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायत जायच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायलेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरवेस पोट जेताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भाग्योत मरिये देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरवेस पोट जेताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भाग्योत मरिये देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरवेस पोट जेताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भाग्योत मरिये देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरवेस पोट जेताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भाग्योत मरिये देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरवेस पोट जेताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भाग्योत मरिये देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरवेस पोट जेताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भाग्योत मरिये देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरवेस पोट जेताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भाग्योत मरिये देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरवेस पोट जेताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भाग्योत मरिये देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरवेस पोट जेताय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भाग्योत मरिये देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतले आमकां निवार
सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो गूट. जेजू सडवणार एका गोरवाच्या गोट्यान जल्माक येवन दुलबलांचो इश्ट म्हूण दाखयता. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बुगोस, आनी आमकां तालीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सोरेस्पद तुजे ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदव, आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सोरेस्पद तुजे ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदव, आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सोरेस्पद तुजे ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदव, आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सोरेस्पद तुजे ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदव, आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सोरेस्पद तुजे ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदव, आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सोरेस्पद तुजे ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदव, आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सोरेस्पद तुजे ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदव, आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सोरेस्पद तुजे ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदव, आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सोरेस्पद तुजे ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदव, आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सोरेस्पद तुजे ताय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदव, आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू, बोगोस आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार, सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलोल्यांक. चवथो गूट. समूर्थ पालूंक बाग्यो जुजे आनी आंकवार मारिया बालका जेजूक देव मंदिरांत व्हरून बापाक भेटयतात. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलिले, सुरवेस पोच थांय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदव, आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरिये देवाचे माये, आमी पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले, सुरवेस पोच थांय आसा,
उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवत मरिये देवाचे माये आम्ही पापयां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोरचे थायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवत मरिये देवाचे माये आम्ही पापयां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोरचे थायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवत मरिये देवाचे माये आम्ही पापयां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोरचे थायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवत मरिये देवाचे माये आम्ही पापयां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोरचे थायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवत मरिये देवाचे माये आम्ही पापयां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोरचे थायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवत मरिये देवाचे माये आम्ही पापयां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोरचे थायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवत मरिये देवाचे माये आम्ही पापयां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोरचे थायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवत मरिये देवाचे माये आम्ही पापयां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोरचे थायसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवत मरिये देवाचे माये आम्ही पापयां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक आदी आता आणि सदां सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां हेमकोणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर ओदीक करून चड गरज आसलोल्यांक. पांचवो घोट खोती उस्के काडून सोदतल्या बाग्यो जुजेन आनी आंकवार मारयेन भुरगो जेजू 3 दिसांनी देव मंदिरान मेळटा. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बुगोस आनी आमकां तालेन पडून दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोरेस पद तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोरेस पद तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोरेस पद तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोरेस पद तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोरेस पद तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले
सुरेश पद तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुरेश पद तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुरेश पद तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुरेश पद तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सुरेश पद तुजे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगस आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्या. नमान राणये काकुतीचे माये तुज गे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी पोदेशी एवीची बालकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोंडान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोयार शरातांनी तुजी काकलुतीची नदर घाल. तू कोनवाले आनी मोगाल दुलोप आंकवार मारये ह्या पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. बो पवित्र रुजायचे राणये आमचे पासोत माग क्रिस्ताचे बासवणे आमकां फावो जावच्याक प्रार्थुया. देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्योत आंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रुजायचे गूट आमी नियालता. तांणी तातून आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेलोशें कर म्हूण मागता. तेच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. देवाचो आदार सदांकाल आमचे थंय आसूं अशें जावं. पाप सायबाच्या इतिहासा पासत मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशींच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बुगोस आनी आमकां तालीम पडून दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सुरेश पद तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन.
चलुया देवाक दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या पावलार पावल मारून वाटून चलुया देवाक दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या जेरुसाल्या शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेलून वचपाचे जेरुसाल्या शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेलून वचपाचे पावलार पावल मारून वाटून चलुया देवाक दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या पावलार पावल मारून वाटून चलुया देवाक दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडेता तुकाय देव बरी सांज आवडेता मुगाच्या भावा भयणीनो आयच्या दिसा आमचे मदीं आसा फादर क्लॅरन्स कर्नेरो गांवान उस्कोयचो आनी सद्याक पात कुरकोसो शिरोडा सेंट जोझफ्स चर्च हांगासर वावर करता तांचे उस्कोय गांवचो तो दुसरो डायसिजन पाद्री बरोबर आमी 12 वर्सांचे सिमिनारीन भितर सरले आनी बरोबर एकाच वर्सा ह्या वर्सा आमी यादनीक जाले फादर क्लॅरन्साक आमचे फिरगोजींत येवकार दिता आयच्या दिसाची मांडावळ करतात आराडी ह्या वाड्यांतलीं भावा भयणां तांचे पासत केरीत भाशेन ह्या आयच्या मिसांत आमी मागुया जी कोण आपलो वाडदीस काजराचो वार्शीक दीस आनी हेर समोरमतात तांचे पासत ह्या मिसांत आमी मागुया सगलीं आमी भोक्तीपणांत ह्याच्या मिसांत वांटो घेवया बापाचे आनी पोताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी सोर्बेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाल भावा भयणीनू काळजीदारपण जावन आसा एक पवित्र आत्म्याचें फळ आयज कोवीड-19 ह्या महामारीक लागून आमचे मुखार जायतीं आव्हानां उबी जाल्यांत कोणाची नोकरी गेल्या पिडेक लागून कितल्याच कुटुंबांनी मरण आयलां मनाची शांती बिगडल्या आदी असल्या किनामनी काळजीदारपणान आमचे पावल मारूंक आयचो सेवाधर्म आमकां उलो करता आयचो सेवाधर्माचो विशय मारये भाशेन काळजीदारपणान जिविताचें पावलां मारूंक आमचे शी राव जेजू जल्माक येवचो आसलो तेन्ना मारयेक आनी जुजेक कितल्याच आव्हानांक फुडो करचो पडलो जेजू जल्मान येतूच देखून तांकां हांगा थंय धांवचें पडलें हे वेल्यार देवाचेर खोल विस्वास दवरून काळजीदारपणान तांणी आपलें पावल मारलें हेच मारयेची देख घेवंक आमी जण एकल्यान आमच्या जिविताच्या अडचण्यांक आनी ह्या मारेकार पिडेन कोश्टवतेल्या भाव भयणांक काळजीदारपणान आमचें पावल मारूंक ह्या मिसा बलिदानान बापाचें बळ मागुया प्रितीच्या भयणी भावानो आयचो विशय आमकां मारये भाशेन काळजीदारपणांत आमची जिविताची पावलां मारूंक कुस्कायता आनी दुबाविरेंत आमी आमच्या जिवितान काळजीदार जाल्यांत आसतलीं पूण जायते फावटी आमी भिरांती खातीर ह्या भिरांतींत आमी देवाचेर आड पातकां केल्यांत आसतलीं हेर आनी साबार तरेच्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकलुती कुलो मारून सोगली म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसोगून हांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध
ह्या बसत बागेवन सदां sakवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या स्वर्गस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक आमेन. Somia kakut kur, somia kakut kur, Krista kaklut kur, Krista kaklut kur, somia kaklut kur, somia प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार आमी दवरुया. मागुया आमच्या फॅमिली पासत, मागुया आमच्या कसल्या कोश्टां त्रास जे आमी अनुभवतात ते आमच्या जिवितान देवान ती पयस करूंक ह्या मिसांत आदार आनी कृपा मागुया. कोणवाल्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारीक जेजूचे मायेक आमी भोक्तीन वंदिता. तिचेर दया विनवणेन सगल्या संकोश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतींत आमकां सदां जियेशें कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान पोरचे कडेन उलोवन म्हणलें, इस्रायला, आतां सर्वेस्पो तुजो देव तुजे लागीं कितें मागता? मागता तें इतलेंच, सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तुवें भें दवरचें, ताच्या रस्त्यांनी चलचें, ताचो मोग करचो, सगल्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाची सेवा करची. तुज्या बरेपणाक हांव तुका आयज दिता ते तुज्या सर्वेस्परा देवाचे कायदे आनी नेम पाळचें. पळय, स्वर्ग आनी स्वर्गाचो स्वर्ग, पृथ्वी आनी तातून आसा तितलें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें. तरी मोगा खातीर तुज्या पुर्वजाचेर ताचें काळीज आसलें आनी ताच्या फाटल्यान ताचे संस्थीक आनी आयचो दीस पर्यान तुमकांय सगळ्या राष्ट्रांतली ताणें वेचून काडली. म्हणटच तुमच्या काळजाची सुनोत करात आनी आपलेच वादयांची जावं नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव म्हणल्यार देवाचो देव, दोनयाचो दोनी, व्हरतो, बलिश्ट आनी भिरांकूळ देव. तो मनशाची तोंडां पळयना, लोणच्यो जाय घेना, लोणचोय घेना. अनाथांक आनी विधवांक तो नीत मेळोशी कोत्ता, परक्याचो तो मोग कोत्ता आनी ताका जेवूंक पांगरूंक दिता. तर परक्याचो मोग कोत्ता, कित्याक इजिप्ताच्या देसान तुमी परकी आसल्यान. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तूं भें दवरतलोय, ताची सेवा करतलोय, ताका चिटकून रावतलोय, ताच्या नांवान तूं सोपूत घेतलोय, ताकाच तुवें वाखाणूंक जाय. तोच तुजो देव. तुज्या खाशा दोळ्यांनी पळयल्ल्यो येद्यो व्हड आनी अजापाच्यो वस्तू ताणें तुजे खातीर केल्यात आनी तुजे पुर्वज इजिप्तांत गेले तेन्ना ते 70 वय नासले जाल्यारूय सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका अंतरोडा वेल्या नखेत्रां इतलो वाडयला. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची वाखाणी को जेरुसाल्या. सगळीं आमी म्हणुया.
सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुसाल्या. सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुसाल्या. सियोना, तुजे देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवट्याचे आडांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदेव केल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुसाल्या. तुज्या शिमा भितर तांणी तुका दिल्या सवस्काय आनी पुस्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी कोत्ता. संवसाराचे तो आपले उतर पाटोयता. सुडसुडीत ताचो शोब पोरगोट जाता. साबाब. सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुसाल्या. जाकोबाक तो आपले उतर कोळीत कोत्ता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. साबाब. सर्वेस्पराची वाकाणी कर जेरुसाल्या. सगळीं आमी उबी रावया. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. शुभ वर्तमाना वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यात. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorbespo तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. शिसांक घेवन जेजू गालिलियांत आसतना ताणें ताका म्हणलें, मनशांचो पूत लोकांच्या हातान पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जीवन करतलो. आनी तांकां मोठी खोंत जाली. आनी ते काफार्नाउमांत पावतूच देव मंदिराचो दोण घेतोल्यांनी पेद्रू सोरशी येवन विचारलें, तुमचो गुरुजी देव मंदिराचो दोण फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून घरान भितर गेलो. पूण जेजून ताचे आदीं उलोवन म्हणलें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतल्या राजांक कोण कोणाचो दोण वो सौकारपोती घेता? आपल्या घराच्या वो पोरक्यांचो करचो? ताणें जबाब दिलो, पोरक्यांक करचो. अशें ताणें म्हणल्या उपरांत जेजून ताका सांगलें, म्हणटूच गोरजी सुटलोलीशी जातली. पूण तांकां वायट देख दिना जावं दोरयांत वचून गोरी घाल आनी पयली पावता ती मासली दवर. ताच्या तोंडार उगोड आनी तातूंत तुका रुपयाचे 2 नाणे मेळटले. ते घे आनी मोजे आनी तुजी पोट्टी तांकां दी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, हांव म्हजो गोवळीक अनुभव एका फिरगोजेन घेता आसतना ही घडणी एके आवयन म्हाका सांगलेली. ही आवय म्हजे कडेन उलयता आसतना जायते कितें सांगोंक लागली आनी हे भाशेन आपली काणी म्हाका ती म्हणोंक सांगोंक लागली. जाणें ब्रदर, आपूण एका फामिलींतली जंय आपणाक आवय बापायन बरे देखीन आनी रितीन अपुरबायेन वाडोयली. म्हजें सगळें शिकोवप केलें, म्हाका शिकपाक सगलो तेंको दिलो. आतांची अपुरबायेची एकलीच तूं आसली आनी हे परी म्हजी वाड तांच्यांनी केली. आनी आखरेक जेन्ना ग्रॅज्युएशन जातूच हांवें थोडीं वर्सां काम केलें आनी मागीर काजाराचें जातूच म्हाका एक सोयरी काडली
आनी सोयरी काडटोच तो एक बँकेंत काम करतालो आनी हांवें सोयरीक एक वय म्हणलें आनी आमी काजार जालीं. काजार जातोच जिवीत बरें सरोळ वेतालें, सगलें सोंपेपणां आसलीं, घरान सगलें म्हाका जाय तें मेळटालें. आनी आमच्या काजाराच्या देण्याक आमकां देवान तेग भुरगे फावो केले, आपणाक तेग पूत आसात. आनी हे तेग पुता सांगाता आमी आमचें कुटुंबीक जिवीत बरें बेस बरें सांबाळटालीं. पूण हांवचीत एक दीस आमच्या जिवितान काळोखसो भितर सरलो, आमच्या जिवितान निराशीपण भितर सरलें. जाणाय ब्रदर, आपूण आपणाचो घोव जो बँकेन काम करतालो, जो बँकेन काम करता आसतना एक दीस घरा येता आसतना हांवचीत एक्सिडंटाक सांपडलो आनी त्याच वेळार सोंपलो. प्रितीच्या भयणी बाबानो, ही आवय रडोंक लागली आनी म्हणूंक लागली, आपल्या पांयां पोरची जमण्योच चालली ब्रदर. आपणाक कितें करचें, खंयचे वाटेन वेचें, कसली दिशा दोची ती कांयच समजना जाली. आपूण निराशीपणांत भितर आपणाच्या जिवितान निराशीपण भितर सरलें म्हूण ती सांगूंक लागली. सगलीं दुसरीं आसलीं, जी बाराबरचीं आसलीं, फामील आसलीं, ती म्हाका सांगात दितालीं, म्हजें दुखांत वांटो घेतालीं, पूण तोरी आसतना म्हाका सवस्काय वो ह्या आव्हानांक फुडो करूंक जायना जालें. अशेंच हो प्राचिताचो काळट आसलो तेन्ना. आनी त्या वेळार गांवचे इगोजेंत एक रेतीर आसलो आनी ह्या रेतीराक सकाळचे पोरी जे भाशेन टॉक चलतात, उलोवपां जातात, ते भाशेन हांव गेली. म्हाका कोणें सांगलें वच म्हूण, आनी हांव ह्या रेतीराक गेली खंय. आनी गेलीं आसतना हे टॉक बीन सगलें आयकलें. आनी शेवटाक दिसाचे तारीख एक एडोरेशन आसलें आनी हे एडोरेशनान भोव पवीत साक्रामेंता उजीर हांव जेन्ना बसलीं तेन्ना हांवें म्हज्या जिवितान दुसरेंच कितें अनुभवलें. हांव पयलीं बेश्टें बसलें, जेजूक म्हणलें म्हज्या जिवितान अशें अशें जालां, आपूण नको खंयची वाट दवरपाची, कितें करचें. आनी त्या वेळार खंय ताका एक असो आवाज आयलो, काळजी घे दुवे, हांव तुज्या सांगाता आसां. काळजी घे दुवे, हांव तुज्या सांगाता आसां. प्रितीच्या भयणी बाबानो, ही भयणीन हो आवाज आयकलो. ती नको म्हणटा आपणाक हो आवाज कोण भाशेन आयलो, कोणें दिलो, पूण तो जेजूच म्हूण आपूण जाणा आसली. प्रितीच्या भयणी बाबानो, हे बायलेन, ह्या आवयन ही उतरां आयकून आपलें जिवीत परतून काळजीदारपणान सुरवात केली आनी ती वचोन एक कामाक लागली. तियेन एक नोकरी सोदली, आपलें जिवीत जें थाऱ्यार नासलें तें थाऱ्यार घातलें. आपल्या घोराब्या सांगाता घोराब्याचो वावर फुडें व्हेलो, आपल्या भुरग्यांक शिकयलें आनी आयज ते सगळे येसवोन जाले म्हूण ती सांगूंक लागली. आयज तिचो व्हडलो पूत एक दोतोर जाला, दुसरो पूत तिचो इंजिनियर जाला आनी तिसरो पूत आयज एक टिचर जावंक आपलें शिकोवप करता. प्रितीच्या भयणी बाबानो, ही घोडणी आमकां एकूच शिकयता. तिच्या जिवितान भिरांत आयिल्ली, दुबाव आयिल्ले, कोश्ट आयिल्ले, पूण ह्या वेळार ती काळजीदारपणान हो आपलो वावर, हो आपलें जिवीत फुडें व्हरता आनी जेजूक साक्षी जाता. प्रितीच्या भयणी बाबानो, दुबाविरेंत आमी आमच्या जिवितान काळजीदार जाल्यांत आसतल्या वा आमी आमच्या भिरांती आड झुजोन दुसऱ्यांक आमी निराशी आसात तांकां देवा सोरशी हाडूंक वावरल्यांत आसतल्या. पूण जायते पावटी आमी भिरांती खातीर घोडेक आमच्या जिवितान काळजीदारपण दाखोवंक आमी चुकल्यात आसतल्या. आतांच हालींच्याच काळांत महामारींत आसा आमचें जिवीत सगलें आलता धोलता, कांय सरळ कांय वचना, सगलें आमकां जाय ते भाशेन कांयच जायना. सगळे तरेन कोश्ट धुमाळो आमकां दिश्टी पडटा. थोड्यांच्यो नोकऱ्यो नात, थोड्यांक जेवणा खाणाची एक वेवस्था करूंक पासून तांच्या लागीं जायना. ह्या वेळार तुजो आनी म्हजो जबाब कसो जातलो काय? आयचो विशय म्हारे भाशेन काळजीदारपणान जिविताची पावलां मारूंक आमचे शिराव जेजू. हो विशय आमी आमच्या जिवितान आपणावंक आयज आमकां दर एकल्याक उलो. आनी त्या पासत आयचो विशय आमी नियाळटा आसतना पयले सुवातेर विशयाचेर थोडें कितें आमी जाणा जावन घेवया. काळजीदारपण म्हणल्यार कितें काय? इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटल्या फॉर्टिट्यूड वो करेज, द गिफ्ट ऑफ फॉर्टिट्यूड, द गिफ्ट ऑफ करेज. काळजीदारपणाचे देणें आमकां पवित आत्म्यान वरवीं मेळटा आनी तें आमकां पवित स्नानाच्या दिसा मेळटा, आमच्या बावतिजमा दिसा मेळटा.
आनी क्रिस्माच्या संस्कारा वरवीं ते आमच्या कुडीन गोठ रिकता वो ताचें ठिकाण जाता आनी ज्या वरवीं आमी समाजान ताचे साक्षीदार जावंक आमकां उलो करता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च CCC ह्या पवित्र सभेच्या दोतोनीच्या पुस्तकांत आमकां ताचे विशीं हें डेफिनेशन वा थोडी लायनी मेळटात. थंय आमकां इंग्लीश भाशेन अशें मेळटा: द गिफ्ट ऑफ फॉर्टिट्यूड ensures firmness in difficulties, constancy in the pursuit of good. It enables one to conquer fear, even fear of death, and to face trial and persecutions. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, काळजीदारपण म्हणल्यार आमकां तिराय आगोड आनी कठीण परिस्थितीन फावो करता. तशेंच तिराय बरें करीत रावप. तशेंच भिरांतीन आमी आमचें जिवीत जिवंक आमकां ना करूंक आमकां उस्कायता. आनी तशेंच जेजू पासत वो क्रिस्ता पासत आमी मरूंक पासून तयार आसूंक जाय म्हूण हो देणे आमकां उस्कायता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, असलेंच कितें धोरण घेवन आमी ह्या फुडो नियाळ आमचो फुडें व्हरूया. आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ केल्यार देवाचें उतर आमकां कितें सांगता काय? आयचें पयलें वाचप दुसरे समोर्तीचें वेलें वाचप, जंय देव मोइजेसा वरवीं इस्रायल पोरशेची काळजाची सुनोत करूंक आपयता, सर्कमसिजन ऑफ देयर हार्ट्स. आमी जाणान ते भाशेन इस्रायल पोरसां इजिप्ताच्या गुलामपणान जायतीं वर्सां आसलीं आनी ह्या वेळार ती देवाक उलो मारतात, आमकां ह्या गुलामपणांतली काड आमकां जायना, सोसूंक जायना, हे कोश्ट आनी त्रास सोसूंक जायना. आनी देव तांकां मोइजेसा वरवीं तांकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतली भायर काडटा. आनी भायर काडटा आसतना ती ओरोण्यान चलत आपली वाट चलत फुडें वेतात. पूण चलता चलता देवाचेर दुबावतात, देवाचेर ती खिणटात, गुणगुणटात. कित्याक म्हण तुवें आमकां ह्या ओरोण्यान धाडल्यार, आमी थंय आसलीं जाल्यार बरीं आसलीं. ह्या वेळार ती देवाचेर दुबावतात, गुणगुणटात. एके वाटेन तांच्या जिवितान भिरांत भितर सरता आनी भिरांत भितर सरून तांचें जिवीत निराशी जाता. आनी ह्या वेळार मोइसेस येवन तांकां म्हणटात, धीर दवरात, देव तुमच्या सांगाता आसा. आनी कितें भाशेन देव तांच्या सांगाता आसलो, तांकां ओरोण्यान ताणें माना दिल्लो, उदक दिल्लें, साबार तरेन तांकां देव आदाराक येता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, असल्याच वातावरणान मोइसेस मागीर तांकां आयज तांच्या काळजांची सुनोत करूंक आपयता. तांकां काळजीदारपणान जिविताची पावलां मारूंक उस्कायता आनी आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक उस्कायता. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ केल्यार शुभ वर्तमान 2 वाटांनी वांटलेलें आसा. पयले सुवातेर जेजू आपल्या मोन्नाची खबर आपल्या शिसांक सांगता आनी दुसरी जेजू आनी ताचे शिस देव मंदिराची पोट्टी द टॅक्स टेंपल टॅक्स फारीक करूंक येतात. पयले सुवातेर ती वोळ आमकां मेळटा. जेजू सांगता तांकां, मनशाचो पूत ताका दवरतलेत, ताका मारतलेत आनी ताका जिवेशी मारतले म्हूण उस्काय सांगता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, ही खबर आयकतूच शीस निराशी जातात. तांच्या भितर निराशीपण भितर सोदता, खोंत भितर सोदता. आमचो जेजू असले कोश्ट आनी त्रास सोंसतलो? एके वाटेन तांच्या जिवितान भिरांत भितर सोदता. जो जेजू आमच्या सांगाता आसलो तो आतां आमच्या सांगाता आसचो ना, हें आयकून ते निराशी जातात. पूण जेजू ही उतरां घेवन तांकां थिंगाच दवरिना, आपलें फुडलें पावल मारता, फुडें वेता आनी देव मंदिरान भितर सरून देव मंदिराचे टॅक्स फारीक करता, आपलें जिवीत फुडें व्हरता. थंयच रावना आपल्या कोश्टाचें नियाळ करून, पूण जिवीत फुडें व्हरता. हेंच कितें आमकां आयज दर एकल्याक करूंक, आमच्या काळजीदारपणांत आमची जिविताची पावलां मारूंक आमकां आयज शुभ वर्तमानांत उस्कायता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज जेन्ना आमी मारये भाशेन काळजीदारपणांत आमच्या जिविताची पावलां मारतले जाल्यार आमी तिच्या जिविताचें नदर मारल्यार ती एक जावन आसा काळजीदारपणाची नमूण. तिणें आपल्या जिवितान काळजीदारपणांत आपलें जिवीत फुडें व्हेलें आनी हे परी ती जेजूक साक्षीदार जाली वा देवाक साक्षी दिवंक पावली. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, कोण भाशेन आमी काळजीदारपणाचो गूण तिच्या कडच्यान घेवंक जाता काय? आमी 3D आमच्या समाजान आयकलां आसतलें, 3D पिक्चर, 3D डिजायनींग, 3D ग्राफिक्स असलें जायतें कितें आयकलां.
हांवूय तुमच्या मुखार 3 डी दवरतां. पयले सुवातेर काळजीदारपणान देवाची कुशी करुया. लुकाच्या शुभ वर्तमानान लूक 1:38 हे वळींत आमकां मेळटा. मारी म्हणटा, ही आसा हांव सोर्बेस्पराची साकोन जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. ज्या वेळार गाब्रियल देवदूत आंकवार मरीस सोशी आयलो आनी ताणें सांगलें, तूं देवाच्या पुताची आवय जातली आनी देवाची पुताची आवय जातली. हें गूट मारी एक समजना, देवाच्या पुताची आवय आपूण कशी जातली काय. हें तिका मानून घेवंक आगोड जाता. एके भाशेन ती दुबावता आनी देवाचेर हें घुस्पावता, सगळी घुस्पा गोंदळाक सांपडटा. पूण ह्या वेळार ती आपलो विस्वास देवाचेर दवरता आनी येस म्हणटा, होयकार दिता देवाच्या उलाक, होयकार दिता आनी देवाची खुशी करता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आनी तिच्या आख्या जिविताचेर आमी नियाल केल्या, ती सदांच देवाची खुशी तिणी केली. पाप साहेब फ्रांसीस ह्या काळजीदारपणाचेर उलयता आसतना ताणें अशें म्हणलें, द गिफ्ट ऑफ फॉर्टिट्यूड गिव्स अस स्ट्रेंथ टू डू द वील ऑफ गॉड. काळजीदारपणाचें देणें आमकां दर एकल्याक बळान भरता देवाची खुशी करूंक. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार आमी कोणाची खुशी करता काय, देवाची वा आमची? आमकां दर एकल्याक आयज प्रश्न करुया. आमच्या जिवितांत साबार तरेन आमी आव्हानांक फुडो करता आसतना आमी देवाची खुशी करता वा म्हजीच खुशी करूंक हांव म्हज्या जिविताची पावलां मारतां. ही पयली डी, देवाची खुशी करुया. दुसरी, काळजीदारपणांत दुसऱ्यांक आदार दिवया. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, कोंकणी भाशेंत अशी एक म्हणणी आसा, बऱ्या करतोऱ्यांचेर फाटीर येता. जितलोय तूं दुसऱ्यांक बरो करताय, तुका लोजयेचो वो कांट्याचो मुकूट तुज्या माथ्यार पडटा. जायतीं जाणां सांगतात, जाणाय फादर, हांवें ताका इतलें बरें केलें, इतलें सोगोट्टाचें पासत केलें, ताका ह्यो त्यो वस्तू दिल्यो, ताका सगळें सोंपेपणां फावो केलें, पूण शेवटाक कितें? तीच म्हजेर आड झुजतात, तीच म्हजेर आड उलयतात, तीच म्हजेर आड आयज केस्तांवां करतात. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, सायबीण मायेन आपल्या जिवितांत काळजीदारपणान दुसऱ्यांच्या आदाराक ती वेता. काना गांवांत जेन्ना त्या कुटुंबा सोवें सोरो सोंपता, तेन्ना मारिया माय तांची गरज वळखता, तांच्या आदाराक वेता आनी जेजूक सांगता तांचे लागीं सोरो ना. एके वाटेन तांची गरज वळखून जेजूक थंय तांची मागणी व्हरता. आमच्या जिवितांत आमी हेंच करूंक आयज आमकां सायबीण माय काळजीदारपणान दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक हुस्कायता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमकां घडटा ते भाशेन आमी दुसऱ्या थंय आदाराची जावंक आयज आमकां दुसरो उलो. ह्या महामारींत आमी आसतना दुबाविरेंत आमी दुसऱ्यांक जायतें दिलां आसतलें. जेवणा खाणाची वेवस्था, दुसऱ्यांक पयशांचो आदार मासून दिला आसतलो. होच बरो वावर आमी फुडें व्हरुया. काळजीदारपणान दुसऱ्यांच्या आदाराक या, तांकां जाता तो आमचो तेंको आदार सहकार दिवया. आनी तिसरे सुवातेर, थर्ड डी, काळजीदारपणान दुखांत वांटो घेवया. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, सायबीण मायच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार तिचें आख्खें जिवीत दुखांत वो कोश्ट त्रास तिच्या जिवितांत आसात ते आमी पळयले आसतले. ती देवाची आवय जावन पासून तिका सगळें सोंपेपणां फावो जावंक नात, सगळें वाट सरळ जावंक ना. सुरवातेक ते शेवट पर्यंत तिच्या जिवितांत दूख आसलीच. सुरवातेक जेन्ना जेजू जल्माक येतलो आसलो, ताका संवसारान हाडूंक तिका जल्म दिवपाक प्लेस नासली, सुवात नासली. आनी शेवट पर्यंत खुर्सामळी रावून आपलो पूत ह्या खुर्सार वळवळेक काडटा तें पळोवंक खंयची आवय घोडेक आपल्याक थिंगा उबें रावंक जातलें आसलें. पूण तरी आसतना ह्या दुखांक आनी कोश्टांक तिणें फुडो केलो आनी ह्या दुखांनी ती जोयतीबोन जाली. एके भाशेन हे दुखींतल्यान सोडबोणेच्या वावरांत ती सहभागेली जाली. आमच्या जिवितांत जायते तरेचे कोश्ट आनी त्रास, आमच्या कुटुंबांत, आमच्याच फामिलींत जायते घोडेक आमकांच दूख जायतें आसतलें. कोश्ट आनी त्रास आमच्या जिवितांत दुबाविरेंत जायतीं आसा. पूण ह्या वेळार पासून आमच्या जिविताचो पयण जबाब जावपाक जाय. काळजीदारपणान आमी ह्या
दुखांक आनी कोश्टांक फुडो करूंक आयज आमकां उलो. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, जुवांवच्या शुभ वर्तमानांत जॉन 16:33 आमकां अशी एक वळ मेळटा. संवसारान तुमकां कोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. जेजू म्हणटा, संवसारान तुमकां सगळे कोश्ट आनी त्रास आसतलेत, पूण काळजीदार जायात. लेट अस बी करेजस. आनी ह्या संवसाराचेर आमी जैत व्हरूंक पावतले. ह्या कोश्टां त्रासा वरवीं आमी आमच्या जिवितांत बरेपण येवंक शकता म्हूण जेजू आमकां उगडास कोत्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, सोंपयता आसतना एक ल्हान घडणी सांगता. एका मिशनरी गांवांत थंय एक मिशनरी वेता प्रवचन करूंक. आनी प्रवचन कोत्ता आसतना ताका कोणें सांगलें हूंय त्या वाठारांत त्या एक राजा आसा. आनी हो राजा ताका प्रवचन म्हणटा हें आवडना, वो तो सगळें मॉनिटर कोत्ता, एके भाशेन तो सगळें तुजें आयकतलो. आनी ह्या वेळार तो प्रवचन कोत्ता आसतना ताका एक आवाज येता खंय, हे मनशा सारकें उलय, फाटीं फुडें पळोवन उलय, ह्या जमनीचो राजा तुका आयकता. द किंग ऑफ द लँड इज लिसनींग टू यू. हें आयकून तो मातसो ताका आवाज आयकून तो भियेता खंय, प्रवचन करूंक वयर चडटा खंय. आनी भिरांतीनूच प्रवचन कोत्ता आसतना आनी एक आवाज ताका येता, कांयच भियेनाकाय, राजांचो राजा तुज्या सांगाता आसा. द किंग ऑफ किंग्स इज वीथ यू. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, जेजू जो राजांचो राजा आमच्या सांगाता आसा. आनी होच कितें आयच्या विशयाचो दुसरो भाग, आमचे शिराव जेजू. हें करूंक आमकां उस्कायता. आमी जर काळजीदारपणान आमची जिविताची पावलां मारतले जाल्यार जेजूक आमच्या जिवितांत आसूंक भोव गरजेचें. त्या पासत जेजूक आमच्या सांगाता घेवन हें काळजीदारपणाची पावलां मारूंक आमकां आयज उलो. तर थोड्याच वेळान जेजू ह्या आल्तारार येतलो. ह्या जेजू थंय आमच्या जिवितान काळजीदारपणान जिविताची पावलां मारूंक मारे भाशेन आमकां आदार आनी कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. सोगलीं उबी रावया आनी कांय आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी मागण्यांतल्यान दवरुया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस, बिस्मस साहेब फिलीप नेरी, तशेंच याज्ञिकांनी मारे भाशेन काळजीदारपणान आपले पोरजेक आपले प्रवचना वरवीं देख जावंक आनी वायटाचेर धिराण निशेध मारपी पावलां मारूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी वडिलांनी मनशाचे हक्क राखूंक आनी सांबाळून आनी मनीस जिवितांक फावो तो मान दिवंक भेदभाव पयस करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कोविड-19 हे पिडेक लागून जायत्या कुटुंबांनी मरण आयलां. हे दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबांक काळजीदारपणान आपले कुटुंबाचे वांगड्याची उणें भोगूंक आनी फावो ती बुजवण दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या आराडी वाड्यांतल्या पिडेस्त भाव भयण्यांक आपली पिडा सोसूंक तशेंच तांची सेवा करतल्यांक बरी भलायकी आनी तांकां बेगीन पेकुणें फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ओ दयाल बापा, ही कांय आमची मागणी आमी तुजे उजेर घातल्यात. आमच्या जिवितान सदांच काळजीदारपणान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां तुजे कृपेन भर. मागता हांव क्रिस्त, आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या जिवितान सदांच काळजीदारपणान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां तुजे कृपेन भर. मागता हांव क्रिस्त, आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपणा मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सुरवेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताची आवयची भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तिचे वरवीं तुजे कोरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मूक म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोमया जेजूचे नांवी आमेन. सोर्बेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थाय उबारता. सोर्बेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सोर्बेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तुज्या अजापूंत म्हूण वळखूंक आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मारयेचो भोगतीन आयज आमी उगडास करता आनी तिच्या दिनवासणेच्या गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमीचेर कितली वर्ती तुजी वेजमिता, सोरकाली मुर्शांताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकोन्नीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदुताचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. ताचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. मुत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. मुत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरोन सोंसोवपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगोटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगोडटा. तुजे येण्याक आमी अंतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेंत मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची कागलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची अदीक करून आराडी ह्या वाड्यांत रावतल्या आमच्या फिरगोसकारांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जिजे भाग्योन दवरून वता आनी सोर काडीं तुका मांदवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोर पोतबेदार बापा सोर बंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या जिवितांत आमी काळजीदारपणांत आमची पावलां मागता आसतना जेजूची आदाराची आमकां गरज. होच आदार मागता आसतना ह्या प्रार्थनांतल्यान आमकां करपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां गोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणी तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यां ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच रान म्हाका भलायकी मेळटली. Ore por votarami, Elias nobisarki, la marokarun peci, toshi kena pautoli, matsuriazo sangati, tace ce von tace bon. Somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù, Matsuranzo sangati, tace ce bon, somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù. Charlisi Satsorosto Voidongrar Papa Kullo Bukit Sogelo Husko Vatir Girasa Kodlo Vatsuranso Sangati Tache Chebon Tache Bon Somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù.
ओतमीक खुमिनावाक मागणें हांव सोत मानता म्हज्या जेजू तूं खऱ्यानूच परम संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव वंतरेकतां तुजो मोग करूंक सगल्या म्हज्या काळजान आनी तुका बगूंक म्हज्या ओतम्यान पूण जेन्ना म्हाका तांकोना तुका घेवूंक आतां ह्या संस्कारांत वोट दूख दवरून सगल्या म्हज्या पातकांची आनी थीर निचेव करून दुसरी ती आदारचो ना म्हूण तुजे लागीं मागता सायबा नितोड कोर म्हूण म्हजें अंतस्कोन भितर सरूंक कशे भाशेन म्हज्या काळजांत तुका घेतलेल्या पोरी नमस्कार करून आर्गां तुका दिता सायबा आनी मागता सायबा ओत म्हूण तुजी देणी म्हज्या ओतम्यार म्हज्या घोराब्यार आनी पिडेस संवसाराचेर केदींच कोडसोरो ना जावूंक तुजे सोरशिल्ली बोगोर सदांकाल तुजो चड मोग करूंक जेजूच्या भोव पवित्र काळजा चुचुरे आमचे कोर भोव पवित्रा काळजा आंखवार मारेच्या आमचे पासत विनोती कोर आमेन. सगळीं बसूया. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें आंकवार मेरेची देख घेवन आनी तुज्या आदारान तुज्या जिवान दिसान दीस उदीक भरूंक आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्यांची भुरग्यांची मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशी बसूया. पादविगार फादर जॉन्सीच्या नांवान ब्रादराच्या नांवान सगल्या फिरगोजकाराच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान फादर क्लॅरन्स कर्नेरोक आयच्या दिसाक आमचे मदीं येवन देवाचें उतर परगटून आनी नियाळाक बरे तरेन तयारी करून आमकां आमच्या जिविताक कितें तरी घेवंक दिलें देखून देव बरें करूं म्हणटा. बरोबर आमी आकारनेची पावलां 8वेक तावन 4th थियोलॉजी पासून सगलीं वर्सां बरोबर आमी चल्ल्या आनी बरोबर यादनीक जाल्या ताच्या ह्या मुणयारपणांत बरें इस आमी आवडटा. तेच बरें आयच्या दिसा आमी दिनवासता आयची मिसाची मांडावळ करतेली कॉयर वाचपां हेर दुसरी मांडावळ आराडी ह्या वाड्यांतल्या भावा भयणां पासत सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. कांय कळोवन येवं भितर भायर सरतना मातशें चोतराय दवरची. कोवीड आजून देखून कोबार जावंक ना त्या पासत मास्क घालून सॅनिटायज करून व सोशल डिस्टन्स सांबाळून फिरगोशीन मिसाक येता तेन्ना जावं सकाळीं व दुसऱ्याय दिसांनी मातशे आमी SOPs आसात त्यो पाळच्यो. आमचे फिरगोशींत आमी कुमसारां सदांच आसात सकाळची मीस जाल्या उपरांत आनी सांजच्या वेळार जेन्ना नोवेनाक येतात तेन्ना भायले पाद्री आमी हाडल्यात त्या पासत तांचोय फायदो काडून मिसा आदी कोणाकूय कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर साकिस्तीन बसून आसतलो. उडगास दवरचो की 13 तारखेर आमची परब बोमोर सायबिणीची पयलें मीस जातलें 7 वरांचेर चोतराय दवरची. पयलें मीस 7 वरांचेर हें फक्त झोन 1 आनी कॉन्फ्रार ह्या पंगडाचे वांगडी आसात तांणीच ह्या मिसांत वांटो घेवंक जाता. आनी दुसरें मीस आसतलें 9 वरांचेर जें झोन 2 ह्या वाड्यांनी रावतात त्याच भावा भयणांनी ह्या मिसांत वांटो घेवचें. दुसरी कोणाक मिसांत वांटो घेवंक सोयेक मेळो ना तांकां आमचें दुसरें मीस आसा तें आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर आमी लायव्ह दाखयतले. तेच पुरी केबल TV चॅनल नेटवर्क 2 लोकल चॅनल ते वाटेच्यान आसात ते आनी RDX ह्या चॅनलाचेर आमी हेच मीस 9वाचे परबेचें मीस आमकां लायव्ह सोंपेपणी ऑनलायन आमच्या घरा बसून पळोवंक मेळटलें. 15 तारखेर येता त्या आयताराक परबेची मिसां पयलें मीस 6:30 वाजता चोतराय दवरचो. पयलें मीस 6:30 वाजता फक्त झोन 3 ह्या वाड्यांत रावतल्या भावा भयणाक. दुसऱ्यांनी
दुसरें मीस आसा तें ऑनलायन येतोलें तातूंत वांटो घेवचो पयलें मीस 6:30 झोन 3 ह्याच झोनांत रावतल्या भावा भयणांनी वांटो घेवचो इगोर्जींत आनी दुसरें मीस 9 वाजता झोन 4 ह्या झोनांत रावतल्या भावा भयणाक हें मीस आमचें दुसरें आमच्या इगोर्जेच्या यूट्यूब चॅनलाचेर आनी तेच परी केबल नेटवर्क 2 लोकल चॅनल 2 आनी RDX हाचेर आमकां हें लायव्ह पळोवंक मेळटलें सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी देव बरी रात आवड येता सगलीं उबी रावया सोर्बेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुदबिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात मारये भाशेन काळजीदारपणान जिविताची पावलां मारूंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार amor ti sai bini vorremmo naci ascari ai studia paia sori magda curbe steni ai studia paia sori Magda curbe steni Pavatani mona velar Bore moron favoshekor Jesu bori Papas gora Sorgicia gora